आयतारा वेळसाव पंचायतीची ग्रामसभा मोबायल टॉवर, खेळा मैदान, अध्वगदाची फी सारख्या मुद्द्यावयल्यान बरीच तापली. पंचायतीन ह्या ग्रामसभेन सीझेडएमपी प्लान न्हयकारला. आरडी एक्सको खातीर बेळसावच्यान प्रसाद नाईक. एक मुद्दो हाडलो पंचायत आमगे एज ए ग्रामसभा मेंबर म्हणून आमचो एक फुटबॉल ग्राउंड आहा वेलसांव. तो आमकां लावजारू सोजा म्हणटा ते फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट, आनी तो पंचायताकूच दिल्लो. आनी आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो पंचायताको ना आमगेल्या. आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे आज जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून. आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयला थिंगा ताका लॉक मारलो आहा आनी तो ग्राउंड आनी कोणा आतां ताब्या आहा. सो सम इन्स्टिट्यूशन आतां हांव नको कोणा म्हूण सांगपा तुमकां प्रॉपर, पूण आज हांवें मुगे मुद्दो घायला म्हाका तेजे डिटेल्स जाय. आज पंचायताको कांयच ना दाखोवपाक की हो ग्राउंड कोण दिला, कोणाको आहा, कांय ना. एबाव 1000 एरिया. सो तो आज ग्राउंड थिंग पडलो आहा, दुसरे यूज कोताय, दुसऱ्यांको चाय आहा. सो हें तांकां दिवपा ना. ग्राउंड हांव सांगो सोदतां की ते ग्राउंड इज अंडर SCG. सो आतां बसून ते सारके ते ग्राउंडार स्टडी करतले आनी मागीर थंयतले आमकां परतून आमगे पंचायती अंडर हाडपाक तो ग्राउंड आनी रेनोवेट करपाक. एडवोकेट्स फीस फारीक करता पंचायत. आतां एडवोकेट फी फारीक करता ते एडवोकेट चार्ज कोताय ते फारीक करूंक पडटा न्हू. आनी आमी लोकांक ग्रामसभा देखून आमी हेच्या पयलीं सांगलो आहा जरी तर आम पंचायत काडटो एडवोकेट तुमकां नाका जाल्यार तुमी प्रपोज करा एडवोकेट. महिमतुरा केस लोकांनी प्रपोज केल्लो मडगांवच्या एडवोकेटाक, ती देखून केस पंचायत एगेन्स्ट केली. ZMP प्लॅनाचें रेजोल्युशन गेलां कितें पयर आमी हितून रविंद्र भवनाक गेलो तेच भाशेन गेलां की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करची म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडची म्हूण आमच्या लोकांक.